बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। आयज पुराय गोंयांत कितें घडलां, आमच्या सब एडिटरांनी कितें बातम्यो मारला हाचेर नजर मारपा खातीर आमच्या डेस्कार या। सगळ्यान पयलीं या ऐश्वर्या कडेन। ऐश्वर्यान खंयची बातमी केला ताका विचारया आनी जाणून घेवया। अन्न वखदा प्रशासनान काल सांजे पणजे मागीर पणजे तशेंच हेर अशें आनी सुवातेर वचून सुमार 12 आस्थापनाचेर तांच्यांनी धाड मारली आसा। ह्या हेतूंतली 4 जी आस्थापनां आहा ती बंद केली आसा, कुलूप लायलेलें आसा। आनी तशेंच जे रस्त्या कुशीक आशिल्ली जी चावेची जी हॉटेल आहा तितूंतली 3 चावेची जी हॉटेल आहा तिजी तांकां फायन दिल्ली आसा। सुमार 11,000चो तांकां दंड दिल्लो आसा। ही जी बातमी तुमी सेंट पेम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। दुसरी जी बातमी आहा आमची मडगांवांत केन्ना अच्छे दिन येवंक ना। थळावो जो आमदार आसा दिगंबर कामत हे भाजपान प्रवेश जेन्नाच्यान तांच्यान भाजपान प्रवेश केला तेन्नाच्यान भाजपाचे तशेंच सरकाराचे बुरे दिन सुरू जाला अशी जी टिका आसा ती सावियो कुतून हांवें केल्या। आनी हाचेर अच्छे दिनाचेर कांय दीस पयलीं मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की मडगांवचे आतां अच्छे दिन सुरू जातले अशें मुख्यमंत्र्यान विधान केलें। हाची तिणें जाप दिली आसा। आनी तांचें अशें म्हणणें आसा की जो मडगांव म्युनिसिपालिटीन जो कर वाडयला तो तितून लोकांचेर अन्याय केलो आसा। आनी तशेंच संसदोचो मुख्यमंत्र्यान एक सांगलो की जो प्रश्न सुटावो केलो पळय हेचेर ताणें म्हटलां की संसदोचो जो प्रश्न कोयराचो जो सुटावो जालो तो उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक लागून जाल्लो आसा ते हेचे कोणी श्रेय घेवचें ना अशें तें म्हणटा। ही जी बातमी तुमी पळयात। आनी तिसरी जी बातमी जी आतां गोंयांत चोरयेच्यो घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा। म्हापसा एका म्हणजे भाड्याक रावपी एका घरांतल्या तितून चोरी जाली आनी तितून त्या घरांतल्यान सुमार 50,000ची रोख रक्कम आहा ती फारयली। तशेंच तांच्या घरान जे 3 मोबायल आसले ते बी त्या चोरांनी फारयलेले आसा। आतां उपरांत जेन्ना ही घडणूक ताडार येतकूच तांच्यांनी पुलिशेन केस रेजिस्टर केल्लेली आसा आनी हेजो तपास सुरू आसा। तर आयज येतलो फाल्यां येतलो अशी जे पद आसा ते मंत्रिमंडळाक लागू जाता अशें आतां सगळ्या आमदारांक म्हणजे कोणाक मंत्रीपद मेळटलें कोणाक मेळचें ना तांचे जे समर्थक आसा ते उलोवन दाखोवपाक लागल्यात। ती एक बातमी आमकां ऐश्वर्यान सांगली। आतां ही जी मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा आसा जी गेल्या वर्सा पासून म्हणजे पावसाळी अधिवेशन जाल्या उपरांत जातलें अशी चर्चा आशिल्ली। आतां तें पावसाळी अधिवेशन जावन हिवाळो गेलो, उनाळो गेलो, आतां परतून पावसाळो येवपाचो लागलेलो आसा। पूण ह्या आमदारांच्या समर्थाक आपल्या आमदारांक केन्ना मंत्रीपदां मेळटली काय उमळशीक लागलेली आसा। तशीच FDA जी सक्रीय जालेली आसा, FDA सगळ्याक धाड घालीत आसा, सक्रीय जालेली आसा। हाचेर लोक आतां अशें उलोवपाक लागला की FDAक जशे मंत्री जे आसा ते फुडें काडटा आनी FDA सद्या सगळे धाड घालपाक सगळे कडेन सक्रीय जालेले आसा। तशेंच येरादारी खात्यान सुद्दां मंत्र्यान सांगूंक आतां जशे येरादारी RTOनी फुडें सरोन येरादारी सुरळीत करपा खातीर तशेंच वावुरचे म्हणून प्रवासी आसात ते उलोवपाक लागलेले आसा। फुडें या उत्तेजा कडेन। आयची म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार एकाच वेळार सुमार 50 PIंची बदली केल्या। हे विशींचो आदेश जो आसा तो कार्मीक खात्यान काडलेलो आसा। टिकम सिंग हांची दक्षिण गोंय अधीक्षक म्हणून बदली केल्या, जाल्यार सुनीता सावंत हांची ANC अधीक्षक म्हणून बदली केल्या। तशेंच वास्कोचो PI कपिल नायक हांची ACB विजिलन्स ह्या पदाचेर त्यांची बदली केल्या, जाल्यार मंगेश वळवयकराची ACB विजिलन्सांतल्यान क्रायम ब्रांचीन बदली केल्या।
केल्या आनीकूय जे असे 50 PI आहा त्यांची बदली केलेली आसा. आणि दुसरी बातमी जी आसा म्हणल्यार सध्या गोंयान जे आसा ते गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. हालींच 2-3 असे क्रायम जाल्लेले आसा. एक वाळपय जाल्लो आसा आनी एक हांगा बांबोळे आनी खंय म्हणा पेडण्या म्हणून. ताचेर आयज गोंयान सध्या कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत चल्ल्या आनी पुलीस आहात ते मंत्र्यांच्या दबावा खाला काम करता असो आरोप जो आसा तो आपाचो फुडारी फ्रांसीस कोयलो हांणी केल्लो आसा. हे दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. येस. पुलिसांची बदली जालेली आसा ताची न्यूज आमच्या उत्तेजन मारल्या ती सविस्तर मागीर तुमी बुलेटिनान पळया. आतां ह्या फुडें समितान खंयच्यो बातम्यो केल्या ताका विचारया. राज्यांत अपघाताचें प्रमाण जें आसा तें उणें जावपाचें नांवूच घेना. तर काल 2 वेगवेगळ्या अपघातांनी सुमार 3 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. तर पयली घडणूक जी आसा ती गोकुळडे पाडी पॅसेंजर बसीचो धपको बशिल्ल्यान 2गांक मरण आयलें. एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार दुसऱ्याक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार मरण आयिल्ल्याचें कळटा. तर बस चालक जो आसा ताका कुंकळे पुलिशेन सध्या अटक केल्ली आसा. तशेंच बसूय बी ताब्यान घेतल्या. आनी मजगतीं हरवळे बी काल अपघात जाल्लो. 2 दुचाकी मदीं समोरा समोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात जाला. हातूंत एकल्याक मरण आयलां जाल्यार हेरांक किरकोळ दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. आनी एक जी बातमी आसा ती म्हणजे आयज सोनशे सुर्ला खणींतल्यान उदका पुरवण करपी पायपलायनीक उजो लागपाची घडणूक घडल्या. तर ही उजो लागपाची घडणूक जी आसा ह्या वाठारांत ती 3री काय 4थी घडणूक अशें म्हणून शेतकार सांगतात. तर हो उजो कोणे लागलो काय कोणे मुद्दम घालो हें कळपाक मार्ग ना. तर हे विशीं सरकारान खोलायेन चवकशी करची आनी हें जें कोणें कृत्य केलां ताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी शेतकारान केल्ली आसा. अश्यो 2 बातम्यो आसा. सध्या रानांनी उजो लागपाच्यो घडणुको खूब वाडला आनी त्याच धर्तरेचेर सोनशी सुर्ला हांगासर ह्या खणींतल्यान उदका पायपलायन जी आसा त्या उदका पायपलायनीकूच उजो लागलो. आनी हो उजो जो आसा तो पयल्या फावट न्हू तर असो कितल्याच फावटी लागिल्लो आसा. सो हो कोण तरी मुद्दाम उजो लायता काय कितें तें सरकारान हाचेर बेगोबेग चवकशी करची अशी थंयच्या थळाव्या शेतकऱ्यान मागणी केलेली आसा. ह्या फाटभुंयेचेर ती न्यूज आसा. आतां फुडें या ऐश्वर्यान खंयची बातमी केला ती विचारया. कोडले किल्लपाल वाठारांतल्या खणयाळ जयेश पाटीलान केल्ल्या कागाळीची केंद्रीय खण मंत्रालयान दखल घेतली. देखून तज्ञ अधिकाऱ्यांक घेवन हे खणीची पळोवणी करपाचो आदेश केंद्रीय खण मंत्रालयान गोंयच्या खण खात्याक दिल्लो आसा. देखून सरकारान जबरदस्तीन खण वेवसाय सुरू केलो जाल्यार उच्च न्यायालयांत वचपाची शिटकावणी जयेश पाटील हांणी दिल्ली आसा. तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार काँग्रेस पक्ष नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाक विरोध करून लोकांची दिशाभूल करपाक सोदता असो आरोप भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी केला. देखून आंदोलन करची सोडून काँग्रेस फुडाऱ्यांनी ED आनी आयकर विभागाच्या नोटिशेक जाप दिवचे अशें तांणी सांगिल्लें आसा. ह्यो सविस्तर बातम्यो 7 वरांचेर पळयात. तर आयच्या दिसा ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटरांनी तयार केला आनी ह्या फुडें ज्यो बातम्यो येवपाच्यो आसा सो सगळ्यो बातम्यो तुमी सविस्तर पळया गोमंतकाच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत. कॅमेरामॅन यश. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.